आपुरबायाच्या भावा भयणांनो, ज्या कुटुंबात भावार्थ्याचें जिवीत जिवी आसा त्या कुटुंबात एकचार दिसून येता. ह्या स्वताचेर आमचें क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सांत फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करतना कुटुंबांत भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवोसो जावुया हो विशय विचून काडला. आयचे शिव वर्तमान कुटुंबांनी आपलें कुटुंबीक जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदूंक उलो दिता. हे वरवीं आमची कुटुंबां भावार्थ्याचे नमुणे जावन एकचाराच्यो आनी बोरवोसाच्यो जिव्यो कुणां जातोली. आमचे कुटुंबांत आमचो भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवोसो आमी दुसऱ्यांक जावंक ह्या मिसांत मागुया. Papa आमचो तूं मोगोरता, आमचे मोदें जेजूक धाडटात. हो मोगोर गुंदीन वाजता म्हूण आपलें जिवीत तुका भेटोवंक तुजें कुटुंब एकठांय जाता. भावार्थ विस्वास मोगोर जाता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता. भावार्थ विस्वास मोगोर जाता. सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुजें कुटुंब एकठांय जाता. भावार्थ विस्वास मोगोर जाता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता. भावार्थ विस्वास मोगोर जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. ओपुरबाईच्या भावा भयणींनो, ज्या कुटुंबान भावार्थाचें जिवीत जिवें आसा त्या कुटुंबान एकचार दिसून येता. ह्या स्वताचेर आमचें क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सांत फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करतना कुटुंबान भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवोसो जावुया हो विशय विचून काडला. क्रिस्ती कुटुंबांत जल्माक हाडून देवान आमकां भावार्थाचें देणें फावो केलें. पूण आमच्या कुटुंबान कोस्ट त्रास पिडा उप्रासता तेन्ना वांगड्या मोदें समजिकाय आनी बोगसणें उणें जाता. वो सांगातान मागणें करिनासतना भावार्थाचीं आनी एकचाराचीं पावलां मारिनात तेन्ना कुटुंबीक जिवीत हालूंक लागता आनी कोसलोन पडटा.
सान फ्रांसीस शावेरान कुटुंबा सोबें हुस्को दाखयलो आनी कुटुंबान बोवाट परगटूंक आनी शिकोवंक तो वावुरलो. आमच्या कुटुंबान आमचो बोवाट कोलावन एकचाराचो बोरवांसो आमी दुसऱ्यांक जावंक ही आमी सांत मागतना हे नवेन भेटोवंक आदार करतल्या केंद्रांचेर कुटुंब सेवा केंद्र, धर्मीक संगीत केंद्र, धर्मीक कला केंद्र हातूंत वावर करतल्यांचेरूय देव बेसांव घालूं म्हूण मागुया. बाबा भयणींदू, ह्या वेळार ही भावना ही आमचे भयणीन कुटुंबा विशीं आमचे मुखार दवरल्यान. आमचें कुटुंब ह्या वेळार बागयोंत फ्रांसीस शावेरा उदेशी बापा कुबारिया आनी खंय आमच्या जिवितान कुटुंब करूंक आमी फाटीं पडल्यात जाल्यार, आमच्या जिवितान बेसार माय केल्या जाल्यार कुटुंबा वाटेन ह्या वेळार खिरीत भाशेन दोनया देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींदू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच कुबार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरातून प्रार्थून मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. तुझे मागणे बागयोंत फ्रांसीस शावेरा उदेशी देवाक उबार. सगल्यांचो उगडास कर, सगल्यांक देवा मोऱ्यांत हाड. सर्गींच्या बापा, तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुनयाद करून दवरलें. संवसारान जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी विधेयपणान वाडोवं. अशें सर्गी तुज्या मोहिमेंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरान संतोसान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देवा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. दानियेलाच्या प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. दानियेलान म्हणलें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालो. अंतराळा वेली चारूय वारी व्हडल्या समदिराक हालयतालीं. त्या समदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सा भाशेचीं जनावरां
भायर सरली. पयलें शिनवा भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिडाचे पाकोटे आसले. हांव पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेलें वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वांशेले पोरी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडान दांतां मोदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिमट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पातीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले, 4 तोकल्यो आसल्यो आनी ताका अधिकार दिल्लो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक चवथें जनावर हांवें देखलें. तें बेसवारनें आनी भिरांकूळ आनी एकदम बलिश्ट. ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले. सगळे चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदा माडयतालें. आदल्या जनवरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांवें ह्या शिंगांक पळयतना ताचे मदलें एक धाकटुलें शींग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेंगांक उमटून काडली आनी ह्या शिंगांक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिनवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा परी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिनवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या परी. ताचें मुखायलें एक उज्याचें नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शींग सांगतालें त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनवाराक मारलें आनी ताच्या कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरां जनवाराची पदवी कान घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनी वेलांक जेवंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तिडून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो रुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळ्या पोरजाची, राष्ट्रांची आनी भासाचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावं दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. सगळीं म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. पर्वतांनो
आनी दोंगरांनो सर्वेस्पराक वाकानात प्रितुमी वयर वाडटात ती तुमी सगलीं सर्वेस्पराक वाकानात जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाकानात सोमदिरानो आनी जोरीनो सर्वेस्पराक वाकानात जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक दोरयांतल्या मोनजातीनो आनी उदकान जियेतल्यानो सर्वेस्पराक वाकानात अंत्रोला वेल्या सुकण्यांनो सर्वेस्पराक वाकानात रानवोट आनी गोरवाशी मोनजातीनो सर्वेस्पराक वाकानात जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक Şu वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. तेदना जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगल्या झाडांक पळयात. तांकां कोमऱ्यो फुट्टात तेदना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडटल्यो तें पळयतूच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां हें सगलें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सरतली पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात. क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज सांफ्रान शेवेराच्या ह्या नोवेनाच्या दिसाक आमी कुटुंबाचेर नियाळ कोत्ता. फॅमिली लायफ. कुटुंब देवान घडून हाडला. सो फॅमिली is of divine origin. I mean to say that it comes from the hands of God. देवान आदामाक रचलो आनी आदामाक एक बायल दिली आनी देवान ह्या पयल्याक हें कुटुंब घडलें ताचेर बेसांव घातलें आनी म्हणलें वाडात आनी चडयात संवसार भरात. सो पयलें काजार पयलें कुटुंब देवानूच मनशाक रचून हाडला आनी देवानूच हें काजार केलां. आनी जेजून हें काजार एक साक्रामेंत करून दवरला. म्हणटकूच काजाराच्या जिविता उद्देशी कुटुंब घडोवन येता. काजार ना कुटुंब ना. आमचे मदीं जायतीं जाणां आयज कोर्ट मॅरेज कोत्तात, सिवील मॅरेज कोत्तात, भायल्या गांवांत वयतात आनी एका घरांत एके कडेन रावतात, पातकांत रावतात. दे आर पब्लीक सिनर्स. काजाराचे रेस्पेर केले बगर आमच्यांनी क्रिस्तांवांच्यांनी एकठांय रावंक जायना.
It is a sin if anybody is staying together as husband and wife under the same roof. If they are not married in the church, it is a sin to live together. पातक. आनी जायते पावट आमी भायर वचूंक जाय म्हूण पेपरां घालून घातल्यात. हांव म्हणटा तुमी हांगा रेस्पेर करिनासतना कित्याक वयतात. पेपरां घालूंक टायम मेळ्ळो पूण इगोर्जेंत रेस्पेर करपाक टायम ना. ना आमकां बरें करूंक जाय. कोण सांगता बरें करूंक जाय म्हूण. कितें बरें करूंक जाय. एका दिसाक म्हजेशी एक जोडी आयली. फादर आमकां काजार जावची कशी आसा पूण आमचे लागीं पयशे नात. हांवें ताचें रेस्पेर केलां. कशें इगोर्जेंत मीस केलां. बायलान इगोर्जेचे केक कातरल्या आनी काबार काजार. हॉल बील कांय ना. कोण सांगता 4-5 देड्यो करूंक जाय. हें आनी तें व्हडले व्हडले हॉलांनी करूंक जाय. बट तुम्ही हॉलांनी करूंक रावतात पूण यू आर लिव्हिंग इन सीन. पातकान जियेतात गोबायल कशी रेस्पेर करिनासतना. आनी कोण तुमी सांगोना हेचेर उलयना. इट इज अ सीन टू लिव टुगेदर विदाउट द सेलिब्रेशन ऑफ द नॅप्शल रायट इन द चर्च. म्हणटच आमी ओळखून घेवंक जाय की देवाचें बेसांव आसूंक जाय. कोर्टान काजार जाली, सिवील मॅरेज केली, दॅट इज नो मॅरेज फॉर द चर्च. इगोर्जेन कुटुंब सुरू जाता काजारान. वॉट इज काजार? वॉट इज मॅरेज? मॅरेज इज अ कव्हनंट ऑफ लव बिटवीन मॅन अँड अ वुमन with openness towards procreation. I repeat, marriage is a covenant of love between man and a woman with openness towards procreation. दादलो काजार जायना. बायल काजार जायना. देवान घडला, आदाव रचला, आदावांक बायल दिल्या. सो काजार is a covenant of love between man and a woman. दादलो आनी वस्तोरी. दादलो आनी दादलो न्हय. बायल आनी बायल न्हय. काजार is not just merely an agreement. It is a covenant, करार. आनी जेन्ना covenant म्हणटा देव येयलो. देव नासतना आमचें क्रिस्तांव काजार म्हणूंक जायना. देव आसा आसूंक जाय. आनी देव बांदता एकठांय. 2 काळजां एक करता. एकवट हाडटा. देव बांदून हाडटा. एंड इज अ कव्हनंट ऑफ लव. मोगाचो. आनी कसलो मोग तो. आनी ह्या काजाराच्या मोगाची बुन्याद खूंय मेळटा. कालवारच्या दोंगरार, खुर्साच्या पलंगार. जो जेजून मोग दाखयला. शिममेर नासलोलो. अनकंडिशनल लव. डिसइंटरेस्टेड लव. सेल्फलेस लव. जो जेजून मोग दाखयला कालवारच्या दोंगरार खुर्साचेर, तो दुसरो आपल्याक कॉरस्पॉन्ड जातलो मोग, ताच्या मोगाक जबाब दितलो ते ना. वेन वी वर सिनर्स, आमी जेजूक फाट केले आसतना जेजून आमचो मोग केला. म्हणटच काजाराचो मोग म्हणटा तो बायल ओकोल रावना. हो चेडो आपणाक मोग दितलो वो ना, ताचेर दवरलेलें ना. इट इज माय ड्युटी टू लव माय हजबंड. आनी घोव पळयना ही बायल म्हाका मोग दितल्यो, ताचेर इमॅटेरियल. एका दादल्याचें काम, घोवाचें काम बायलेक मोग दिवंक. बायल मोग दिवं वो ना दिवं. दिस इज सेल्फलेस अनकंडिशनल लव. तर काजारी जिवितांत हें उणें जालां. आनी देखून आयज वयतातूय काजारां मोडटात. कित्याक? सेल्फीश लव. आमचो आतां काजारांत भितर सरला तो मोग सेल्फीश मोग. हांव एके वस्तोरेक वळखता. ही वस्तोरी तिगांक चौगांक कितें भुरगीं तिका. घोव तिका मेळ्ळो बेबदो नंबर 1. रातचो पियोन येवन तिका मार फार कोत्तालो.
घरांतली भायर घालतालो. हो बेबदो झांकोन झांकोन न्हिदल्या उपरांत भुरगीं दार उगटें करून बायलेक भितर मांयक भितर घेतालीं. पूण चुकोय नासतना एवरी डे दिसपोटी ही बायल मिसाक आस्त्या तोंडान फादर म्हूण जाप कोत्ताली. कोणूय लोक मेवलो आस्त्या तोंडान जाप कोत्ताली. म्हजे लागीं एका दिसाक उलयलें तेन्ना हांवें तिका म्हणलें, कशें तुका आस्तें तोंड करूंक येता, तूं इतलें सोंसता तें हांव जाणा. तुका घोव मेळ्ळा तो एक व्हडलो खुरीस, कितें करचें फादर? साक्रामेंताचो घोव न्हय, खुरीस खांदार घेतला तो व्हरोंक जाय न्हय. आनी इतलो बरे भाशेन तिणें हो खुरीस व्हेलो. आयज तिचो घोव जाणटो जावन घरांत आसा. आयज ताच्यानी बारांचेर वचूंक जायना. आयज ती ताका कोप हाडून दोनपारचे एक काल्स रातचे एक काल्स दिता. आयज ताच्यानी तो मारफार करता, मारफार करूंक जायना. पूण आयज ही वस्तोरी हॅपी आसा. सगळे भुरग्यांक काजार केल्यान आनी हॅपी आसा. घोवाचें काडटा हें तें काजार म्हणटा तें. घोव तुका मोग दिवं ना दिवं, बायल तुका मोग दिवं ना दिवं, इट इज युअर ड्युटी एज अ पार्टनर टू गिव लव. तूं मोग दी, दुसरो मोग दितलो ना ते पावोन रावो नाका. आयज बिकॉज वी आर सिकींग लव फ्रॉम द अदर सायड, दॅट्स द रिजन वाय आवर मॅरेजीस आर फेल टुडे. कितलीं काजारां मोडटात. आनी काजारां मोडले उपरांत कितें जाता परिणाम भुरग्यांचेर. हांवें एका भुरग्याक 10-12 वर्सांचो भुरगो, व्हेरी इंटेलिजंट, शार्प, तकलेन एकदम हुशार, फुटबॉल खेळपाक नंबर 1, very jolly boy तो वर्षी otherwise, but I could see every time I look at him, his face was gloomy. कित्याक माय आनी पाय घरांत उलयनात, माय आनी पाय एके रुमांत रावनात, माय एका टायमार जेयता, पाय दुसऱ्या टायमार जेयता. शिकलोलीं, दोगांय बरीं शिकलोलीं मनशां, पूण तांचे मदें फूट तांणी पेपरान डायवर्साक घातल्यात. एन्ड होचो परिणाम भुरग्याचेर. तूं जेन्ना घोव आनी बायल एकठांय रावनात, वो एकवट काजाराचो सांबाळिनात, मार बसता तुज्या भुरग्यांक. यू आर प्रोड्युसींग इंजर्ड चिल्ड्रन, सायकोलॉजिकली डॅमेज चिल्ड्रन. भुरग्यांचेर कितलो फार येता, भुरग्यांक कितलें लुकसाण जाता तें तुका खबर ना. चीत भुरग्याचें. तूं घोव बायल झगडचे पयलीं, सेपरेट जावचे पयलीं भुरग्यांचें चीत. कसलीं भुरगीं तूं प्रोड्यूस करता, ह्या समाजाक कसलीं भुरगीं दिता. इंजर्ड जालोलीं, डॅमेज जालोलीं भुरगीं तुजो गुन्यांव. मायचो पायचो तुमचो इगो इतलो हाय आनी तुमच्या इगोक लागून भुरग्यांक तुमी डॅमेज करतात. चिंतात भुरग्यांचें. ही फाल्यां भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणटच ही तशीच इंजर्ड सिटीजन जातलीं, इंजर्ड इगोर्जेची भुरगीं जातलीं. तर भुरग्यां पासत तरी चिंतात, सॅक्रिफायस करात, काजारी जिवितांत सॉरी म्हणूंक शिकात, थँक्यू म्हणूंक शिकात, प्लीज म्हणूंक शिकात. हांव सांगतालो, मॅरेज इज अ कव्हनंट ऑफ लव बिटवीन मॅन अँड अ वुमन विथ ओपननेस फॉर प्रोक्रिएशन. उगटो कुटुंब उगटें भुरगें वचून येवंक. आमचीं कुटुंबां खरेंच उगटीं आसात भुरग्यां वचून येवंक. एक तारवटी भुरगो, ताका जाय हांव उलयलो, आरे बाबा काय बरें घर काडलां मरे तें, कितलें सोबीत दिसता, दुडवांनी तूं बरो आसा, आनी एकूच भुरगें हाडलां रे संवसारांत. ह्या दादल्याचो जबाब म्हाका कितें सांगता जाणा दादलो? फादर, म्हजे बायले लागीं तूं मातशें उलय, ती एकूच पुरो म्हणटा आनी भुरगें नाका म्हणटा. खूंय पावलो आमचो येस्ताद, एकूच भुरगें पुरो. देवान कितें सांगलें आदोवेक, वाडात आनी चोडयात संवसार भरात. तुमी कितें जुरामेन दिल्लो क्रिस्पेराच्या दिसाक, तिसरो विचार तुका पाद्रीन विचारलेलो, देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक तूं तयार आसाय? आनी जुरामेन दिल्लो तुवें आल्तारा मुखार, ओय
देव दिता ती भुरगीं घेवंक हांव तयार आसा. खूंय गेलो तो जुरामेंत? एक भुरगें, दोन भुरगीं पुरो? यू सी द सिट्युएशन इन द होल ऑफ गोवा टुडे. आमच्या गोंयच्या इगोर्जांनी वचून चौकशी करात, स्टडी करात, रिसर्च करात. ऑलमोस्ट एवरी चर्च ऑफ गोवा द डेथ्स आर मोर दॅन बर्थ्स. आमच्या इगोर्जांनी गोंयच्या मोरना सुबेज आनी जोल्म थोडे बॅप्टिजम जायच नात. हांव आतां कामोर्लीचे इगोर्जेंत आसा. आफ्टर 6 months 6 म्हयन्यांनी हांवें बातिजात केला. मोरना म्हयन्याच्या म्हयन्याक 2-3 जायत आसात. And this is the situation almost in every church of Goa. We, the Goan Christians, are endangered species. We Goans are endangered species. काबार जाता आमी गोंयकारां. कित्याक आमची भुरगीं जायनात. थोडे म्हाका सदर लोक सोडून गेला न्हू. अरे सोडून गेलात, भायर गेल्यार तांची भुरगीं खूंय जातात? तांची सारकीच जायनात. सो भुरगींच जायनात आमची. आमी भुरगीं जायना म्हणून भुरगीं रचोन हाडिना संवसारांत. वी आर लिव्हिंग ए सेल्फीश लायफ. सेल्फीश लायफ. वी वॉन्ट टू एन्जॉय. भुरगीं आसा ताका बरें न्हेसूंक पांघरूंक हावंक जाय, आनीक भुरगीं नाका. वी वॉन्ट टू सॅटिस्फाय द ग्रीड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड नॉट देयर नीड्स. आमच्या भुरग्यांची आस बागोवंक सोदता हांव, तांकां गरज ती दिना हांव. And we have to give the children what they need and not satisfy their greeds. We are spoiling our children. भुरग्यांक पिड्यार करता आमी सगळें हें आनी तें दिवन. भुरग्यांक गरज तितलेंच दी, नाका तितलें दिनाका. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हांव जायते फावट काजाराचे दोतनी घेतात तांकां अशें सांगता. सगळें काजाराच्यो वस्तू सेटल जाले उपरांत both you and wife both start praying and this prayer, Lord, make us worthy to be parents of your child. देवा, तुज्या भुरग्यांची आवय बापूय जावंक आमकां तयार कर. आनी मागीर प्रेग्नंट जाले म्हूण कोट्टूस घोव आनी बायल दोगांय हाताक दोरात, उपोटार हात दवर आनी देवाक आर्गां दी. लॉर्ड, थँक यू फॉर मेकिंग अस वर्दी टू बी पेरेंट्स ऑफ युअर चाइल्ड. थँक यू लॉर्ड फॉर दॅट यू हॅव फाउंड अस वर्दी टू बी पेरेंट्स ऑफ युअर चाइल्ड. तुज्या भुरग्याची आवय बापाय जावंक आमकां विचून काडली देखून देवा तुका आर्गां. आनी 9 म्हयने एवरी डे चुकोय नासतना माग देवा लागीं, देवा तुवें म्हाका हें भुरगें रचून हाडलां म्हज्या कुसव्यांत. ह्या भुरग्याक स्टॉन्च कॅथलीक कोर, अखंड वावरताचें कॅथलीक कोर. ह्या भुरग्याक बरें गिन्यान दी, विजडम. ह्या भुरग्याक सगळें वायट विघ्न येता तांतलें राख, ह्या संवसारांत कितली म्हूण वायट आसा, हे वायटांतलें राख सांबाळ. ह्या भुरग्याक बरी भलायकी दी. ह्या भुरग्याक खालती कोर, हंबल कोर. कित्याक आतांच्या भुरग्यांचो इगो बरो हाय जाला. आनी द लास्ट थिंग, ह्या भुरग्याक एका दिसाक व्हड मनीस कोर. ह्यो 6 वस्तू चुकोय नासतना एवरी डे माय आनी पाय तुमी मागलें जाल्यार 9 म्हयने भुरगें पोटांत आसतना तूं मागता 100% हें भुरगें बरें जावंकूच जाय. आयज आमच्या भुरग्यांचो कॅथलीक फॉर्मेशन चुकलां. आयज भुरगीं आमच्या धर्मा भायर कोणा कडेन मेळटा ते कडेन काजार जातात. आनी विचारलें, अरे बाबा भुरग्यांचो फुडार कितें, तूं त्या धर्माच्या मनशाले काजार जाता. लेट द चिल्ड्रन डिसायड वेन दे ग्रो अप. भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणटूच तांकां धर्म खंयचो जाय तो विचून काडून दी. आनी तुका धर्मांत शिकयल्लो, तुका बाप्तीन दिल्लो, क्रिस्तांव धर्म हाडले खंय गेले? माय डियर पेरेंट्स, वी आर मिजरेबली फेलिंग इन गिविंग ड्यू इम्युनिटी, कॅथलीक इम्युनिटी टू आवर चिल्ड्रन. आयज आमी भुरग्यांक बरें न्हेसूंक दिता,
बरें पांघरूंक दिता बरें जेवण खाण बरें बरें इस्कॉलांनी घालता स्विमींग क्लासीस स्पोर्ट्स एवरीथींग हॅव यू गिवन गॉड टू युअर चायल्ड तुज्या भुरग्याचें फेथ फॉर्मेशन सारकें केलां तुवें जाल्यार सगळें तुवें दिलें पूण देव दिवंक ना तुज्या भुरग्याक कसलो फायदो कसलो फायदो ह्या उतरांनी सांत इनासान सांत शेवेराक बदललो सगलो संवसार जोडलो पूण वतमोन देंवचाराक दिलो मनशाक कसलो फायदो तीच उतरां घेवन हांव म्हणटा तुमी भुरग्यांक सगलें दिलें पूण वतमो भुरग्यांचो राखूंक ना वतमो देंवचाराक दिलो जाल्यार ओ पेरंट्स कसलो फायदो सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमची मागणी आमच्या कुटुंबा पासत देवाक उबारया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत आनी प्रवचनांतल्यान कुटुंबान बावाट कोलावूंक आनी कुटुंबीक जिविताच्या आव्हानांक आनी दुखींक बोरवशान फुडो करून एकचारान बोरवोसो फुलोवंक आपल्या हाताखाल आसलोल्या कुटुंबांक गोठाय जावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. राजकी म्हळ्यार वावुरतल्यांनी एक बरें कुटुंब बरो समाज बांदून हाडटा म्हूण जाणा जावन दर एका कुटुंबा सोवें बरेंपण दाखोवंक आनी कुटुंबान जियेतल्या सोवें दुस्मानकाय घालचे सुवातेर एकसार बांदतले जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. लग्नाच्या संस्कारांतल्यान कुटुंब बांदून हाडटल्या घोव बायलेन संस्काराचें पवित्रपण वळखून अवघड परिस्थितींनी एकामेकाचेर आनी देवाचेर बावाट दवरून एकवटाचे बुन्यादीर कुटुंबीक जिवीत बांदूंक बापा लागीं बोळ मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बेबदिकाय जुगार खेळप आनी तरेकवार संवयांक बोली पडून कुटुंबीक जिविताचो विबाड जालोल्या कुटुंबाक पवित्र नाजारेतच्या कुटुंबाची कृपा आनी पेकोवणी फावो जावंक आनी आमचे गोराबे देवाचेर बावार्थ आनी बोरवोचो सांबाळटले गोराबे जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. कुटुंबाच्या केंद्रांत वावुरतल्यांक धर्मीक संगीताची जबाबदारी आसलोल्यांक आनी धर्मीक वस्तूची आनी घराची निगा घेतल्यांक आशिर्वादान भर आनी आपल्याक आसलोले जबाबदारे उदेशी कुटुंबाचें वर्तेपण उखलून दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सायबा तुजे मुखार ही आमी आमची मागणी दवरल्यांत आनीकूय जायतें काळजां मनांत आसा तेवूय तुका आमी उबारता. सगळें तुजी खुशी जाल्यार आमकां फाबो कर आनी आमची कुटुंबां तुज्या आशिर्वादान अखंड कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. Rupe bangal maginay, ako sosar tu sosay ba, ang shikar sa tutasay, kushin kong kondita tuta, ang shikar sa hubata, tu siya mo Amen.
तुझी काळजां उबारता तुझ्या मोगान हांव देता म्हज्या बाबा भयणींतो हें म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र बेशादावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं बापा शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमचीं कुटुंबां तुजे कृपेन आनी शांतीन बोर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोर उमता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पोरगोडटा तीर बरवशान ताच्या मोहिमेमोंत येण्याक ओंत रेखता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Poved, poved, poved Tot barazo sorves por tu Sorgani sosa Ona tu sham pova Usorgi tu kazoi zoi Sorves pora cenavi Jeta taka zoi Usorgi Unsorgi tu kazoi zoi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूठ पोरगोटुया Sumia Jesu ami hołd ogadał ani heka zitle pieta Title bauti tu wojwowanie sor ami tu się moron porkota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा, आनी सगले यादनिकां वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवां सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारिया देवाचे माये संगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्म दिता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. बाबा भयणी दो, आमच्या कुटुंबान आमी जियेता तेन्ना कुटुंबान देवाचो उगडास करून जिवोवया. वेळ दवरया मागण्यांक आनी मागण्या उद्देशी कुटुंब मजबूत जावंक पावतलो. हेंच मनान धरून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक मोगान उलो मारया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकुटकूर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकुटकूर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगलीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्या घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बौद्धिक संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में
बौतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Jesus ove ami soglie, atmia vorvia vie, ami soglie, Baba mukaramie. Soba puyam soba, ami soglie, da soat moam sopra, ami soglie, ami soglie. आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलोल्या जेजूचें आसणें अणभवया आनी ताका दिनवासुया.
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, सर्गींचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केली. तो दिता ते गोठायेन ह्या जिविताच्या हाल उपद्र्यामध्ये पवित्र कुटुंबाचे देखी पोरमणे जियेवून स्वर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलाय तें इनाम जोडूंक आनी सासणाक तुज्या मोहिमेवंत कुटुंबाचो सांगात भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सोगणीं बसूया. आयची मिसाची भेट समोरवलेल्या पाद्री सायमन फेर्नांदीस आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री एरेमीत रिबेलो हांकां आमचे दिनवास. तशेंच वाचपां आनी गायनाची मांडावळ करतल्यांक दिनवासतांव. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पोरी 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यान वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना तुयामचे दियाक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची भोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. फाल्यां 12:15 मराठी मीस आसतलें. तिसवेर हे भाशी मिसां आसतलीं. 9:45 कॅनन्स मास आसतलें. 11 तामील मीस आसतलें. 12:15 मल्याळम मीस आसतलें. 2 सगळ्या स्थलांतरी मायग्रंट भावा भयणीक हिंदी भाशेन मीस आसतलें. आनी सांजे 5 सगळ्या दिव्यांक पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज भावा भयणीक मीस आसतलें. फाल्यां सगळ्या यान्नीक आनी धर्मीक भावाक भेटयलोलो दीस. तांचे पासत किरीत भाशेन आमी मागतल्या. ह्या मिसा भेटेंत भक्तीपणीन भाग घेतल्या तशेंच ह्या वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात तुमची कुटुंबां पवित्र कुटुंबा भाशेन करूंक तुमकां क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान धाडटा. देवाचे बरोबर. सान फ्रांसिसाक मागणें. सगळीं बरोबर. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागतांव. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो उबारच्यो. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन.
तुझी कुडू गोया शारा तुझी जेजूच्या सोयनिका सोदान सोयतिवो कोर म्हाका तुझी जेजूच्या सोयनिका सोदान सोयतिवो कोर म्हाका San Francisco Xavera tuझी कुडू गोया शारा तुझी जेजूच्या सोयनिका सोदान सोयतिवो कोर म्हाका तुझी जेजूच्या सोयनिका सोदान सोयतिवो कोर म्हाका फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या काश्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडिल्ली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसले दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें.